आमच्या फामिलीनी सोयरीगत ओकण करूंक मानेवोन आग्नेल आमकां नमुनो हो 7व्या दिसाचो नोवेनाचो विशय। मानेवोन आग्नेल देखीवंत आनी शेगुणी गोराब्यान जल्मलो। ताच्या आवय बापायन आपलो गोराबो मोगाच्या, मैपासाच्या, बोगसोण्याच्या आनी एकामेकाक लेखपाच्या तत्वांनी श्रुंगायलो। हे सगळे गुण आग्नेलान भुरगो आसतनाच आपणायले। पाद्री जातूच फिरकोजांनी वावुरतना ताका जर किजिलां केस्तांवां करताले गोराबे मेळ्ळ्यार तो तांचे प्रश्न रोखडोच सुटावे करतालो। असो मानेवोन आग्नेलान फामिलीन सोयरीगत गोट करूंक आमकां एक बरो नमुनो जाला। ह्या नोवेनान वांटो घेवया आनी पवित्र सोबेन तो 7 म्हूण बेगीनूच जाहीर परगटणी करूंक देवाक आमची मागणी उबारुया। सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव येता। ह्या मिसाची इतेसांवां फामिलीक बरी भलायकी मागता जुडी जोसेफ लॉरेन्स आगासाई। पपेच्युआ जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता आग्नेल फेर्नांडीस गोवा वेल्या। बरी नोकरी मागता जॉन लुईस फेर्नांडीस कलंगूट। यादनिकाक येवकार दितना सगळे आमी उबी रावन सुरवातीचें गीत गावुया। बाप्पा आमचो तूं मोग करताय, आमची मोदें जेसूक धाडटाय। हो मोग ओळखून दीन वाचताको आपले जिवीत तुका भेटो। तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगूत सारता। तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगूत सारता। तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगूत सारता। तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगूत सारता।
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसाक आमचो विशय आसा मानेवंत आग्नेल कुटुंबांत संबोंद तिरावंक नमुनो. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां दर एकल्याक जेजूचे राजकी यादनिकी वर्गान भाग मेळ्ळा. ह्याच खातीर ही जबाबदारी बरे भाशेन आमी वळखून घेवंक जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां कायदो आसा. आमी सगळीं कुटुंबांत जल्मतांव आनी कुटुंबांत जियेतांव. दर एक कुटुंब एक मुळावी पवित्र सोबा. कुटुंबांत एकामेकाचे संबंदान आमी जियेतांव. पती पत्नीचो संबंद, आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सोबे संबंद, भुरग्याचो आपल्या आवय बापाय सोबे संबंद, कुटुंबांत सासूपाय माय वो शापाय शामाय सोबे संबंद. आयज नोवेनाच्या मिसांत आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. दर एक कुटुंब पवित्रतायेन आनी मोगाच्या संबंदान जिवंक जेजूचे मिसांव उर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बोल मागुया. हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझे विचित्र मांडावळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुन्याद करून दवरल्याय. संवसारांत जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंबां मोगान आनी विधेयपणान वाडो. अशें सर्गी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यां बरोबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत संतोषान तुका वाखाणूंक आमकां फाव जावं. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. भुरग्यानो, हांव सांगता ते आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगता ते तुमी आयकात आनी तुमी सुगूर उरतलीं. कित्याक देवान आपल्या बापायक भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. सर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सोत्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जमयलोल्या मनशा पोरी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर सोतोस भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब हांव जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची सुमूर्त पाळटा. उतरांनी आनी कोन्यांनी तुज्या बापायक मान दी आनी ताचे कडल्यान तुका आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें गोर मजबूत करता आनी आवयचो शिराप तांची बुन्याद कोसलायता. तुज्या बापायच्या अदृश्टान दादोशी जावं नाकाय. तुज्या बापायचें अदृश्ट तुका भोवमान मेळयना. तुज्या बापायक तूं कसो मान दिताय ताचे वेल्यान तुका माणसुगी फावो जाता आनी ओकमानाक सांपडलोली आवय तिच्या भुरग्याचें अदृश्ट. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दुखय नाकाय. तो तकलेन सारको नासत जाल्यार लेगीत ताका मान दी. तूं मजबूत आनी भलायकेन बरो आसाय देखून ताची बेपरवा करिनाकाय. कित्याक बापायक दाखयल्ले दयालायेचेर विसोड पडचो ना. तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. तो गिन्यानान ओस्कोत जायत जाल्यार पर्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचना. आपल्या बापायक सोडटा तो देवाची निंदा करता ताच्या परस बरो न्हय आनी आवयक पयस करता ताचेर देव शिरोन धाडटा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोळ दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांट्यां सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं तुजी भुरगीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान सियोना तावन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसाल्यान तुज्या नात्रा पंटोरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. उद्गार. Sorvesporat, sui sorvesporat, sorvesporat, sui.
Sorbe sporak, sui, sui, sorbe sporak, sui, sui. Che te volte udar po, amcia sumia Jezuce, ami gresau cecati, apulut salo durbo. Sorbe sporak, sui, sui, sorbe sporak, sui, sui. Sorbe sporak, sui, sui, sorbe sporak, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे पोरबेक जेरुजाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुजाल्याक गेली आनी पोरबेचे दीस जाल्ल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत फाटीं रावलो पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी ओळखेच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो तो मेळ्ळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुजाल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रा मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो ताच्या आयकतले तांकां समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबदाचें मोठें अजाप दिसलें ताका तुवें पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें पळय कुंतीन उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवतले हांव आनी ताणें ताका म्हणलें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी ताचे बरोबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाब भयणांनो आयज आमचो सेवा धर्म आमकां आपयता आमचे संबंद कुटुंबांत अदीक तिरावंक हें चड गरजेचें अदीक करून आधुनीक काळार कित्याक आमचे घोराबे कुटुंब एके भाशेन कोसळटात दे आर अंडर थ्रेट वेगवेगळ्या कारणांक लागून त्या खातीर आमी जेन्ना आल्तराशी चलत येताले हांवें एक धांवती नदर मारली पळोवंक कितलीं गो बायलां एकामेका लागीं बसल्यांत आनी म्हाका गर्वान म्हज्यान सांगूंक जाता जायतीं जोडपी हांगासर एकामेका लागीं बसल्यांत पसरूंक नात दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांचेर बसूंक नात तर हांव तुमची सलाम करतां हें गरजेचें तुमी तुमच्या एकवटाचो प्रचार एकवटाचो तुमी दुसऱ्यांक एक उदाहरण जावंक समाजांत गरजेचें
आनी ह्याच खातीर हांव तुमकां एक आमंत्रण दिता. भुरगींच आसतना 40-50 वर्सां फाटीं कशी तुमी आमी कुटुंबांनी जियेतालीं ताचेर लक्ष घालात. आयज आमचे कुटुंब मॉडर्नायज जाल्यात, पूण आदीं कशें आसलें? जाणट्यां लागीं जर विचारलें, भुरग्यां लागीं विचारलें, दोज वर द डेज, ते आमचे दीस खऱ्यांनीच बऱ्यांतले बरे दीस आसले. आवय बापायच्या आसऱ्याखाल, उल्याखाल, मागण्याच्या वातावरणांत इलें काम करून घरांत जावं शेतांत आमी अशे दीस सारले. जावं ती घांट वाजताली तेन्ना आयमोरी म्हणप, मिसाक वचप, आवय बापायच्या हाताक हात घालून जेन्ना फेस्तां येतात, परबो येतात तेन्ना उमेदीन न्हेसून आमी त्या फेस्तांक वचप. जावं सान फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ताक जावं पिलार आमी आवय बापायच्या हाताक धरून येवप. हें सगळें आमचे संबंद एकामेकाशी घट्ट करताले. ही कार्यां, चालत्यो वस्तू फामिलीनी, आनी त्या खातीर हांव म्हणटा लक्ष घालात. तुमकां कितें एकठांय दवरतालें त्या दिसांनी, आनी आयज कितें जालां? आयज आमचे संबंद इतले धिल कित्याक जाल्यात? आमकां पाद्रींक फामिलींत भेट करूंक जाय तो सोयेक मेळटा. आनी आमी पळयता, हांवें तर पळयलां 50% पासून एकामेकाशी जावं गोबायलां उलोवंक सोदिनात. कित्याक? आनीक एक प्रतिमा, एक इमेज, एक देव भितर सरलेलो आसा घरांत, आनी तो म्हटल्यार मोबायल. हें तर सांगची गरज ना. आदल्या काळार आमच्या घरांत फोनूय आसनासले. एक ट्रिंग ट्रिंग फोन घोडेक केन्नाय वाजतालो, पूण आयज घोडयेचे घोडयेक आमकां संवाद करूंक जाय. फामिलीचे भायर इश्टां लागीं, येरां लागीं, त्या भायर संदेश येत आसात त्या यंत्राचेर तर चॅक करूंक जाय. तर फामिलींत उलोवपाक बसल्यार पासून कोण आपलो मोबायल चॅक करता, कोण आपल्यो मॅसेजी पळयता, कोण व्हिडियो पळयता, आनी सगल्यांची ही शिस्त कशी जाल्या तें पळोवंकूच जाय. उलोवप कमी, ताका वेळ दिला. प्रितीच्या भाव भयणांनो, भाग्यवंत जुजे आनी मारी तांणी आपलें सादें फामिलीचें जिवीत कशें जियेलें तें आमी आयच्या इव्हँजलान आयकलां. ती देवभिरांतीची, ती मागण्याची मनशां, तांच्या जिवितांत देवदूत आयले, तांकां संदेश दिलो, देव तांचे लागीं उलयलो. ती सदांच देवाच्या संपर्कांत आसतालीं, संवाद करतालीं देवाशी. म्हूण देवान तांकां विचली मनशा मदें जावंक आवय बापूय आपल्या पुताची, आनी तांचो बेस, तांची ओत्मीक परिस्थिती वय म्हणून तयार आसली. जरी तर थोडेशे प्रश्न केले, ती तयार आसली देवाक वय म्हणूंक, कित्याक ती सदांच देवाच्या संपर्कांत आसताली. तो मोबायल तांच्या हातांत नासलो, तांकां मांकड्या तिंकड्यार रस्त्यार घालूंक वो तांचें लक्ष दुर्लक्ष घालूंक देवाचेर. पूण ती सदांच एकामेकाच्या हुस्क्यान खुंतीन भरलेली आवय बापाय आसली, आनी ह्याच हुस्क्या खुंतीन बरोवन ती जेजूक पळोवंक शकताली. जरी तर तो तांच्या दोळ्या आड त्या देव तेंपलांत रावलो, आपल्या देवाशी उलोवंक, संवाद करूंक, हेरांशी देवा विशीं भासाभास करूंक, तरी तांणी एकामेकाक बोट दाखोवंक ना. दोगांय गेलीं एकदम हुस्क्या खुंतीन आपल्या पुताक सोदूंक, आनी मेळ्ळ्या उपरांत तेजेर ती चाळवंक नात. ताका ती समजली वो
ताचें तें कर्तूब समजूंक तांणी देवाशी कुरपा मागली. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमचे संबंद आयज घोव बायलां मदें भुरग्यां मदें आमकां वेळ ना, आमकां सवकासाय ना, आमकां सोंसणीकाय ना. आमी रोखडेच जजमेंट करता, निंदा करता, हें आनी तें आमी म्हणूंक लागता एकामेकाक. दुबाव भितर सरतात, कित्याक भितर देव ना, देवाची वागणूक ना, फकत चुक्यो काडपाच्यो दुसऱ्यांच्यो. हांवें म्हजो कुटुंब उखडून दवरूंक कितें केलां? आयज आमी उगडास करता पाद अग्नेलाच्या कुटुंबाचो. काय बरो कुटुंब, घोडेक तुमचें कुटुंब तसलें आसत म्हणून तुमी आयज ह्या दोंगरार पावल्यांत. देवाची भक्ती करूंक, देवाक नोमान करूंक, कितें तरी ओत्मीक वाड तुमच्या जिवितांत जावंक तुमी इतले सकाळीं तुमच्या आवय बापायनी तुमच्या काळजा मनांत ही भावार्थाची बियां घातलेली म्हणून एका दिसाक आयज तुमी ह्या भावार्थाक वेंग मारून आनिकूय तो भावार्थ मजबूत करूंक तुमी ह्या दोंगरार आयिल्लीं आसात. तसलो कुटुंब जावन आसलो मिंगेल सिनफोरासा हांचो. तांकां संवसारी राटावळ्यो आसल्यो. मिंगेल बाबडो शेत लायतालो, कोंबयो पोसतालो, आपलें काम करूनय तो कुटुंबाक वेळ दितालो. आपल्या बायलेक तो सांगात दितालो आनी बायलेक मेकळेपण दितालो. भुरग्यांक पळोवंक, तांकां दोतोन शिकोवंक, शेजाऱ्यांक दोतोन शिकोवंक, गरिबांक पावूंक, हें सगळें करतलें जाल्यार म्हाका दिसता घोव बायलां मदें बरोचसो समज आनी संबंद आसूंक जाय. तेन्नाच की सगळें बरे भाशेन चलता. जशें एक चाक बरे भाशेन घुंवता, तें फामिलीचें चाक भावार्थान जर भरलें, ती फामिली बरे भाशेन वाडटा. उदाहरणाक कितलीं भुरगीं आमची फामिलीन जावंक जाय. तांणी तें देवाचेर सोडलें, तांणी तें मानून घेतलें, 9 भुरग्यां तांकां आसलीं. आयज आमकां एकूय भुरगें जल्मांत हाडूंक कुस्तार जाता, त्रास जातात आनी आमी तीं भुरगीं जल्मांत हाडूंक सोदिनात. 2च भुरगीं पुरो म्हणटात, एकूच भुरगो पुरो म्हणटात. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या कुटुंबान आग्नेलाच्या 9 भुरगीं स्विकारलीं. तातूंतलीं 2 जाणां पाद्री जावंक पावले, आग्नेल आनी ताचो भाव. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, देवाचें आसणें, देवाच्या उतराचो मोग, देवाच्या उतराचें आसणें कुटुंबांत, हें हो कुटुंब सोंपेपणी भागिवंतपणाक मुखार व्हरतालो. एकल्याक ह्या कुटुंबाच्या वांगड्याक भागिवंतपण आपणावंक सोंपें जातालें, कित्याक आवय बापूय स्थिर आसलीं, आवय बापूय भागिवंत आसलीं, आवय बापूय देवबिरांतीची आसलीं, आवय बापूय परंपरीक क्रिस्ती चाली रित्यो पाळटालीं. तांच्या घरांत इमाज्यो आसताल्यो, जावं सांत रोकाची, सांत आनाची, सायबीडमांची. त्या भायर हेर संस्कृतीक, क्रिस्ती संस्कृतीक वस्तू ती करतालीं. हे भाशेन आपलो धर्म, आपलो भावार्थ मजबूत दवरतालीं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमकां हें आव्हान, आमचे घोराबे हांव म्हणटलो, कालच्या सांजेच्या मिसाक हांगासर पोर्ट ब्लेअरचो बिस्प आसलो आनी तो आव्हान दितालो टू मेक आवर फॅमिलीज पावर हावजीस. पावर हावजीस आमचें कुटुंब करूंक ताणें आव्हान दिलें आनी हें जावंकूच जाय. हें तुमी तुमच्या मनांत घेवन परत घरा वचूंक जाय. म्हजो कुटुंब हांव एक पावर हावज करतलीं. जुजे मारी जेजूच्या कुटुंबा भाशेन, आग्नेलाच्या कुटुंबा भाशेन म्हज्या कुटुंबांत वेगळोचार, दुस्मानकाय, वेळ ना देवाक, असल्याक हांव जागो दिवचो ना.
पूण हांव म्हजो गोराबो मागण्याचो गोराबो करतलो. आमच्या एकवटा उदेशी गोव बायलाच्या एकवटा उदेशी भुरगीं आनी आवय बापायच्या एकवटा उदेशी भुरगीं आनी जाणटी हांच्या एकवटा उदेशी घरांत आसूंक शकतात दुसरी जाणटी जावं शापाय शेमाय कोणाकूच पयस जायनासतना ती गिरेस्तकाय ह्या कुटुंबाची तांचे मदें ओत्मीक आनी पवित्रताय हाची गिरेस्तकाय लिपलेली आसा ती सोदून काडूंक तांकां तांच्या जाणटेपणांत त्रासांत सांबाळूंक आमी तोकोस घेवंक जाय. इल्लोसो सॅक्रिफीस करूंक जाय तेन्नाच की ही फामील एक पावर हावस जातली. हे सगळे सॅक्रिफीस ही सगळी मागणी ही सगळी देवबिरांतीची कामां आमी भेटोवंक जाय समाजा खातीर पाद्री खातीर बिस्बां खातीर कोणूय पातकान जियेतात ताचे खातीर जावं म्हज्याच आवय बापाय खातीर जावं फामिलींतलो कोण तरी पयस गेला. हांव म्हजे जिवितांतले ओत्रेक कोश्ट दोग्ध सॅक्रिफीस मागणी ह्या त्या गरजां खातीर भेटयतलो आनी त्या भाशेन हांव म्हजो कुटूंब मध्यस्तीचो कुटूंब करतलो. अ पावर हावस ऑफ प्रेयर असलें कुटूंब केल्यार आमी म्हणूंक जाता ज्या परंपरेन क्रिस्ती परंपरेन आमी वाडलीं भुरगीं आसतना आयज आमी ह्या उंचल्या तेंगशेर पावूं या. आमच्या कुटुंबांतले पाद्री माद्री भायर सरून दी आमच्या कुटुंबांतले सांत भक्त भायर सरून दी हो जावंक जाय हावेस आवय बापायचो शापाय शामायचो. चड लक्ष घालिनाकात पयशे कमावंक भायर वचूंक हो कुटूंब देवान दिला ती गिरेस्ताय सांबाळात राखात उंचल्या ओत्मीक दर्ज्याचेर दवरात. तुमच्या घरांतलो ओत्मीक फावर भायर सरून दी. तुमच्या गोराब्याक आग्नेलाच्या गोराब्याक लोकांनी पळयलें तशें काय बरो गोराबो काय बरो मोगान चलता काय बरो आग्नेल अशें तुमच्याय गोराब्याच्या मागण्या विशीं देवान तुमच्या शेजाऱ्यांनी दुसऱ्यांनी म्हणचें तुमचे लागीं तांणी शिकचें तुमचे लागीं तांणी येवचें मागात. म्हजे पासत तुमचोय गोराबो आमचोय गोराबो तुमच्या गोराब्या सारको जावंक असली भावना घेवन प्रितीच्या भाव भयणांनो आमी घरा वचुया आयज. आनी एक दीस तुमकांय तुमच्या घरांत हांगा एकटो उलयल्यो सिस्टरी आसात तश्यो सिस्टर पळोवंक मेवतली जावं ह्या आल्तरार आसात तसले पाद्री पळोवंक मेवतले. हें त्याच पाद आग्नेलाच्या मजती तुमी देवा लागीं हें इंतेसांव घालचें. सगळीं आमी उबी रावन ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवाच्या हातांत खालतिकायेन नम्रतायेन घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां गोटाय दी बापा. सासणीक मोगान एक जाल्ले घोव बायलेच्या सांगाती जिविताचेर आशिर्वाद घाल आनी परम संस्काराच्या बळान लग्नीक जिविताची वाट चलोवंक तांकां कुरपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां गोठाय दी बापा. आज आवय बापूय निस्वार्थी मोगान आपल्या भुरग्यां पासत जायते त्याग करतात. ह्या तांच्या निस्वार्थी मोगाचेर अपोत आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां गोठाय दी बापा. बोगसणेन आसून आयज कितलेच गोराब्या तुटून पडल्यात. सगळ्या गोराब्यांनी बोगसणें दिवपाचें आनी घेवपाचें मन निर्माण कर म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां गोठाय दी बापा. सगळ्या भुरग्यांनी आपले आवय बापायक खरो मान दिवंक तांकां खालती रावून तांच्या कश्टां त्यागांची बरीं फळां तांकां सदांच चाखून दिवंक
तांच्या जिवितान खरो संतोष दिवं म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी घोटाय दी बापा. बापा. सुर्गींचे बापा, ही थोडीशी मागण्यांनी जायती आमच्या काळजा मनांनी आसतली उदी करून हांगा सुरेखटाय जाल्यार आवय बापायच्या काळजांनी जेन्ना ती दवरतात हुस्को आपल्या कुटुंबाचो, ही सगळी मागणी तूं आमकां दितलोय म्हूण आमी आशेन रावता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. Sorvespora manun ge amshidana. Sorvespora manun ge amshidana. Sorvespora manun ge amshidana. Sorvespora manun ge amshidana. Gudani yotmo tuka ditam bapa. Gudani yotmo tuka ditam bapa. Sorvespora manun ge amshidana. Sorvespora manun ge amshidana. बाबा भयण्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. बापा, शांतीचें आनी एकवटाचें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी आमची कुटुंबां तुजे खुरपेन आनी शांतीन बोर म्हूण तुजे लागीं हात जोडून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनून शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायता. Povit, 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 dolbarazzo sorvespor tu, sorgani sosarolia, tuja voi boba, ut sorgi tu casoi soi, sorgi tu casoi soi, sorvespora cenavi, ietata casoi. Ut sorgi tu casoi soi, ut sorgi tu casoi soi. बापा, खरोच पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें,
ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यांनी सासणीक कराराचें हें रोगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. Sumia Gesù tuce moronami somoromta, tuce punorjivon polami porgota, tuce aerea ami otrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तालोले त्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर, तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्यान समजतांक तुजे पडजलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमाम समस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगातीक तिचो पोती जुजे भाग्योन तोंडुतान आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. Amen. जेजून शिकयल्लें मागणें आमकां एक व्हड शिकवण आनी हातयार आमचें कुटुंब भागिवंत पवित्र करूंक हेंच मागणें आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया.
देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटुली आमची काकलूत कोर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटुली आमची काकलूत कोर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटुली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Masu koreka Zakun pone ya gorsa Karsak tumcia lagliata Baguya mocha ropta Moche masu koreka Zakun pone ya gorsa Karsak tumcia lagliata Baguya mocha ropta Amce cari sotreca Gesù tu cauleta Tu ci va poroi dasa Tu cagion coșizata Amce cari sotreca Gesù tu cauleta Tu ci va poroi dasa Tu cagion coșizata Socon moce mascata Rogot moce pieta Tomoce soverauta Auita cea sangata Socon moce mascata Rogot moce pieta Tomoce soverauta Auita cea sangata Amce cari sotreca Gesù tu cauleta Tu ci va poroi dasa Tu cagion coșizata Amce cari sotreca Gesù tu cauleta Tu ci va poroi dasa Tu cagion coșizata भावार्थान आमी जेजूक आमच्या काळजांनी शिवला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया
प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, सर्गीचो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केली, तो दिता ते गोठायेन ह्या जिविताच्या हाल उपद्र्यामध्ये पवित्र कुटुंबाचे देखी प्रमाणे जिवन स्वर्गार तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलें ते इनाम जोडूंक आनी सासणाच्या तुज्या मोहिमेवंत कुटुंबाचो सांगात भोगूंक आमकां फाव कोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसूया. मोगाल भाव तुमकां सगल्यांक ह्या पवित्र जाग्यार पळोवन आमी खुशाल. तुमी भवार्थान केलेली मागणी मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करची. तुमच्या फामिलीचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो, हीच आमची मागणी आनी आवडे. कांय कळोवण्यो. आमच्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपान आनी आकारणीच्या कामान खातीर आदार दिवंक कोणूय खुशी आसा जाल्यार आमचें बसस डेस्क ऑफिस आसा, थंयसर तुमच्यांनी तुमचें कंट्रिब्युशन दिवंक येता. पांगलेच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम कोवेताच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अनुभव घेवंक. नायट विजील नोव्हेंबराचे 17 ब्रेस्तारा रातची 9:30 वाजता सुरू जातलो ते सकाळी मेरेन 5 वाजता तो चलतलो. हातूंत भाग घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. नोव्हेंबराचे 18 शुक्राराक सांजचे 4 वाजता मीस आमी पिडेस्तां खातीर भेटयल्लें आसा. ते मिसांत आमी सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक पवित्र तेलान मागतल्यो. एक चोत्राय हे वर्सांक पिडेस्तांचे पास आसचे नात. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसा जाल्यार तुमी तांकां पिलार हाडची, ही आमची विनवणी. तशेंच त्या दिसाक सांजचे 5:15 मीस आसचे ना. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा, थंयसर ती मेळटा. मोगाल बाबा मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आनी आमचो सगल्यांचो भवाड. कित्याक गरजां त्रासान आकांतान अदीक करून आमचे पिडीन जेन्ना आमी भवार्थान उलो मारता मानेवंत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां बरेपण फावो करता. आयज मारिया डायस आल्दोनातान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हज्या 21 वर्सांच्या पुताक 2015 वर्साक आर्थरायटीस पिडा जाल्ली. 7 वर्सां ताका ही पिडा आसली. उपरांत ह्या वर्साक तो सामको चड बरो ना जालो. हांवें मानेवंत आग्नेलाक मागणें केलें ताका तुज्या फेस्ता पयलीं बरो कर म्हूण, आनी तो बरो जाल्यार हांव सगल्यांक कळीत करतली म्हूण. मानेवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें. आतां तो सामको बरो आसा. हांव मानेवंत आग्नेलाक दिनवासतां आनी बेगीन सांताचो मान फावो जाल्या प्रमाण मागता. मोगाल भाव एके आवयचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजा म्हणून जायत्यो गरजो घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता. आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वाशी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें.
उगोणीत काकुतीच्या देवा अगणित काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुझ्या पांयां सोशी तुझ्या पांयां सुरशी आमी मागतां आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणान आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता आसल्यार उपकारता आसल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेची आमची पवित्र सभेची इगोर्जेची इगोर्जेची उगोड पोरगोटणी उगोड उद्देशी परगोटणी उद्देशी मागता आमच्या सोम्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. तुमचे कुटुंब तुमची घरां करूंक मागण्यांचे फोलेर मध्यस्तीची घरां पावर हावजीस हेंच करूंक त्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां सगळ्यांक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पाद्राग्ने जेजूच्या भोगता तुझे नाव आयज पोर सोलता नी सोदली गौरी तू जावन आसा स्वर्गाच वाटा कोयता नी सोदली गौरी तू जावन आसा स्वर्गाच वाटा कोयता उल्हास आमचे देवा मुखार पड्योंक तुका तारा उल्हास आमचे देवा मुखार पड्योंक